भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं आमच्या बापान आमकां आपयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या आपणा सोरशीं आमकां दवरल्या आपल्या गोपान आमकां वेंगयल्या भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. म्हज्या आपुरबायच्या भावा भयणीनो, TFRCC चॅनलाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक स्वागत करता, मोगाचो येवकार दिता. आयज TFRCC चॅनला वरवीं जायत्या भावार्थ्यांचो मोग जेजूशी ओडून आमी हाडूंक वावुरल्या. आयज खेरीत भशेन लौकीक आपोवण्याच्या दिसाक ह्या चॅनला वरवीं सगळ्या आमच्या लौकीक भाव भयणांक आमी बरें आवडयता आनी एक पवित्र जिवीत, एक पवित्र आपोवणें तुमकां आमी आवडयता. आनी देवाचो शुभ आशिर्वाद आनी सायबीण आदार ह्या तुमच्या लौकीक जिविताच्या परिशदेचे वाटेर खरी भशेन सगळीं सांगात आमी जिवंक आनी आपोवण्या वरवीं अदीक आमी ग्रेस जावंक, अदीक आमचें जिवीत फळवत जावंक, अदीक आमचें जिवीत रंगीत जावंक भावा भयणीनो ही आमची मागणी. आयज हेंच ओळखून घेवन ह्या मिसाचें बलिदान आयज तुमच्या आपोवण्या खातीर आमी भेटयता. जावं तुमच्या कुटुंबान, जावं तुमच्या समुदायांत, जावं फिरगोचेन, जावं वावराचे सुवातेर तुमी आपोवणें पवित्रतायेन जिवंक ही आयज आमची मागणी. खतखत्यान भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं आमी बापाक उबारता. एका दिसाकूय एक भाव एका सलुनान आयलो हूंय आपले केंस मारूंक. आनी तो आयलो तेन्ना हूंय ह्या बार्बेरान पळयलें ताच्या हूंय हड्ड्यार फकत 10 केंस आसले. आनी तेन्ना हूंय ताणें ह्या भावाक विचारलें, अंकल हे तुजे केंस हांव कावंट करूं ओ काट करूं? आनी तेन्ना हूंय त्या अंकलान म्हणलें, बाबा काटूय करूं नाका आनी कावंटूय करूं नाका, पूण तें काल्लर कर. बाबनो खरेंच आमचें जिवीत ह्या संवसारांत कावंट करूंक न्हय आनी काटूय करूंक न्हय, पूण हे संवसाराचें जिवीत काल्लर करपाचें हो वेळ आयला. आनी हें काल्लर रंगीत जातलें जाल्यार आमी देवाची कृपेन वाडलोलीं जाय. हेंच ओळखून घेवन आमी हे लौकीक आपोवणें अदीक रंगीत करूंक ह्याच्या मिसाचे भेटेन आमी मागुया. आनी सगळीं शिताबेन ह्या मिसान आमी आयच्या लौकीक आपोवण्या दिसाक बापाक आमची कार जमोना उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना बाबनो आमी लौकीक कशी, आमी यादनी कशे, मोठवाशी भाव भयणां कशी आमी सगळीं सांगाता वडी चुकल्या. हें देवान दिलें आपोवणें देवाक मानता तशें जिवंक. हे वेळार आमी ओसोक मनीस ओळखून घेवन ह्या आमच्या आपोवणे घोडे आमी त्या विनोती प्रमाणे, काळा प्रमाणे, त्या वेळा प्रमाणे घोडे जिवंक आमी विसरल्या. ओसोक आमी देव आमकां ल्हान जावया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर पवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणांव उच्चारून सांगता. मनाच्या 2 तोंडान उच्चारून वायट घालून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून बागेव सरान सांगवार मरेक सगळ्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोद करात पूण प्रार्थून मागता. सोर पवित्र देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कर. सोमया काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमया काकलूत कर. सोमया काकूत कर. देवाक आर्गां मोहिमा दिवंक ही आमच्या लौकीक आपोवण्या खातीर आमी सगळीं बराबर मोहिमा देवाक म्हणुया. मोहिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताज्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गेच्या राया. सर्व पवित्र देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुताक. सोमया देवा, देवाचे शेडे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पवित्र आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणित मोबाळेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाले परत चड आनी तांणी आशिल्ले परत चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सोर आमची पातकां बोगस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फाव करताय. आनी आमचे लौकीक आपोवणे तुका मानता तशें जिवंक, जावं कुटुंबांत, समुदायांत, जावं वावराचे सुवातेर, जावं पवित्र सभेन हें आमचें जिवीत पवित्रतायेन फुडें व्हरूंक आनी तुजें कार्य मोगान आमी फुडें चलोवंक आमकां सगळ्यांक कृपा दी. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, सियोनान सूस जिवी सादतात तांचे आनी समार्याच्या पर्वताचेर विस्वास देंवतल्यांचे कोटा. होस्ती दानाच्या बाजांचेर ती आट पडटात आनी आपल्या पलंगाचेर पांय सोडटात. हिनांतले मेंढरे आनी गोट्यान मोठे जाल्ले पाटकुले मारून खातात. किन्नराच्या नादार गायन करीत आसात आनी दाविदा भाशेन संगीताची नवी वाजोत्रां येवजून काडटात. पेले भरून भरून सरप येतात आनी उत्तम देण्यांनी आपणाक मागतात. पूण झुजेच्या दलदीरपणाचे तांकां कांयच पडलेलें ना. देखून आतां सगळे वन पयलीं तीं परदेसांत वेतलीं आनी आट पडलेल्यांची दुमशाणां सोंपतलीं. देवाचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमालो भोगतल्यां खातीर तो नीत करता. भुकेलेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुट्यांचे दोळे उकडटा. बागोवलेल्यांक नीत उबी करता. सर्वेस्पर परक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर आपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तो सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर.
बागेवन पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. तूं देवाच्या भोगता ह्या वस्तूंक पाठ कर. प्रमाणीकपण, भोगतीपण, भावार्थ, मोग, सोंसणीकाय, भोलेपण ह्या सुगुणाचेर तुजें ध्यान मन दवर. भावार्थाचें झूज बरे भाशेन झूज. सासणाचें जिवीत जोडून घे. तोर ताचेच पासत सोबार गोवाया मुखार तुवें भावार्थाचें सारकें उच्चारण केलां तेन्ना तुका आपयला. सोगल्याक जीण दिता त्या देवा मुखार आनी पोंस पिलाता हुजीर गोवाय दिवन सारकें उच्चारण केलां त्या क्रिस्ता जेजू मुखार हांव तुका हुकूम घालतां तो हो. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडोसोर चुकी विरेंत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. ताका पोरगोट कोत्तलो आपणे नेमलोल्या कालार एकलोच उमोर आसा तो. ओगोम उजवाडांत रावपी मनशान पळोवंक नाशिल्लो, पळोवंकूय जायना तसलो. एकलोच सोगटा सोर्वांचो बागेवन अधिकारी. तोच तो राजांचो राजा आनी दोनयाचो दोनी. ताका मान आनी पदवी सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. केदे वर्तें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोम्या. जेजून फारिजावांक सांगलें, कोणेकलो ग्रेस मनीस आसलो तो तांबडी आनी नाजूक सोणी आंगोस्त्रां न्हेसतालो. दिसा त्या दिसा व्हडा दोबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. लाजार नांवाचो एक भिकारी सगळोच चोवणांनी भरून ताच्या दारवट्याशी पडून आसतालो. ग्रेसाच्या मेजावयलें पोडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणिली घेवन ताची चोवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपान व्हरून दवरलो. तो ग्रेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. हेमकोणांत आठे बिटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपान आसलेल्या लाजाराक ताणें पयस थावन देखलो आनी अशी बोब मारली, अब्राम बापा, म्हजे चुरचुरे दूर. आपल्या बोटाचे थेंब्यान उदकान बुडोवन म्हजी जीब तोंडावंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यान हांव भारी वळवळटां. आनी अब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास दवर. म्हणटच आतां ताका बुजवण मेळ्ळ्या आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोणे हांगा हांव तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण तुयताय हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमचें आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ थारायिल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड. हांव तुजेलें प्रार्थून मागतां, तर म्हाका आनी 5 भाव आसात. तेय वळवळ्याचे स्वादीर येना जावंक ताणें तांकां शिटकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार
तेय मन बदलतले. शेकी आब्रामान ताका म्हणलें, मोइजेसाचे आनी प्रभातेचे ते आयकुनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवन जालो लेगून तांच्या मनान सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, आयज लौकीक आपोवण्याचो आयतार आनी खरी भशेन ह्या लौकीक आपोवण्या दिसाक सगळ्या लौकिकांक आयज हो मोगाचो संदेश. अदी करून तांचे आपोवणे कशें आमच्यांनी जिवंक जाता. ही आपोवणे म्हणल्यार कितें? ह्या आपोवण्यांक कसलो आमच्यांनी आदार घेवंक जाता, कसल्या आव्हानांक फुडो करूंक जाता. आनी हे आपोवणे जावं कुटुंबान, जावं समुदायांत, जावं आमच्या वेगळ्या संदर्भांत, जावं आमच्या वावराचे सुवातेर, जावं पवित्र सभेन, जावं समाजान कशें आमच्यांनी जिवंक जाता हें थोडक्यांनी आयज आमी एक ल्हानसो नियाळ करुया. बाबा भयणीनो, एक खूंय शेतकार आसलो आनी हो शेतानूय सदांच आपलो वावर मिनोतीन करतालो. दिसपट्टी आपलो वावर करता आसतना खूंय तो मागण्यान दिमेर ते शेतान देवाक खूंय दिनवासतालो, देवाक वाखाणटालो. दर सुमाराक खूंय थंयसर काम करतल्यांक तो जेवण वाडटालो. सुमाराक खूंय गरिबांक जेवण व्हरून दितालो. आनी हे तरेन न्हय आपलो शेताचो दिसपट्टो गिरास न्हय आपल्याकूच आनी आपले फामिलीक, पूण दुसऱ्यांकूय गरिबांक गरजेक सांपडलेल्यांक तो फावो करतालो. ताका हांव एका दिसाक एका तरणाट्यान विचारलें, अंकल, हें तूं गरीबसाणीन कशें करताय? हाव यू कॅन डू दीस? तूं इतलो गरीब जाल्यार इतलो सगोट लोकांक गरिबांक इतलो तूं मिनोतीन, इतलो तूं त्याग कसो करताय? हें शेत तुजें पोट जाल्यार तूं दुसऱ्यांक तूं कसो वांटाय? तुकाच तूं ताणो गोठो करूंक एकवटावंक जायते त्रास काडटा. आनी तेन्ना हूंय ह्या शेतकारान त्या तरणाट्याक म्हणलें, पुता म्हज्या, हे सगल्या शेताचो हांव वावर करतां तो म्हजे पासत न्हय, हो सगळो वावर करता देवाचे रास फुडें व्हरूंक. आनी ते पासत हे शेत हांव रोयता आसतना न्हयच म्हजो दिसपट्टो गिरास हांव करतां, पूण हें शेत रोयता आसतना हांव देवाचे रास फुडें व्हरतां. हांव म्हजें चिंतिना, हांव दुबळ्याचें चिंतां, हांव मागण्यान रावतां, हांव मिनोतीन जो म्हजो वावर करता ते कामदारांक नितीन हांव तांची मजुरी दितां. हांव वेळा वेळा प्रमाणे हांव तांकां तांचो वावर दितां, वेळा वेळा प्रमाणे तांची मजुरी फाव करता. आनी हे तरेन हांव देवाचें रास फुडें व्हरतां. अशें हूंय सांगता आसतना होच तरणाटो आपलो पयलो सेर्मा हूंय यादनीक जाताना करता आनी म्हणटा, च्या शेतकारान हे शेताचें मोल म्हाका उक्तें केलें, हे शेताचें जिवीत एक देवाचें रास कशें उक्तें केलें तेन्ना यादनीक जावपाची इत्सा म्हज्या काळजान वाडली. आनी हांवूय म्हज्या जिवितान हें देवाचें रास फुडें व्हरूंक असोच एक शेताच्या वावरांतल्यान हांव फुडें व्हरतलो म्हणून ह्या ल्हान शेतकाराच्या एका चेड्यानूय आपलें यादनीक जातना हें दुसऱ्यांक परगटलें. बाबा खरेंच देवाचें रास आयज फुडें व्हरतलो जाल्यार न्हय फकत एक यादनीक आल्ताराचेर तावन, पूण एका शेतान तावन देवाचें रास आमच्यांनी फुडें व्हरूंक जाता. एका लौकिकान आपलें जिवीत जंय आपूण वावर करता थंय देवाचें रास वाडोवंक आनी वावरूंक आनी परगटूंक जाता. बाबा लौकीक आपोवणें म्हणल्यार कितें? वॉट इज दीस ले वोकेशन? हें एक आचवेट तरेचें आपोवणें लौकीक भाव भयण्यांक. हें बावतिजमान तावन हें आपोवणें सुरू जाता. ह्या बावतिजमांतल्यान एक लौकीक भाव भयण ओळखून घेता. दिसपट्टी आपल्या जिवितांतल्यान, वावरांतल्यान, आपले घोवायकींतल्यान आनी आपल्या परगोटेंतल्यान हें आपोवणें जियेता आनी परगटता. आपल्या जिवितान तरेकवार संदर्भान ह्या आपोवण्यान साक्षी दिता. दिसपट्टी मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन, दिसपट्टी आपल्या कुटुंबान देवाचें उतर आयकून वाचून नियाडून तेरसाच्या मागण्यांतल्यान हे आपोवण्यांक तो खालती रावता.
आनी तरेकवार मोडार जावं न्हयच वगत मंदिराच्या वणटींनी पूण ह्या मंदिराच्या भायर जावं आपल्या कुटुंबान जावं समुदायान जावं समाजान वावराचे सुवातेर त्या शेतकारा भशेन मिनोतीन हे आपले आपोवणे पवित्रतायेन जिवंक आनी त्या आपोवण्याक गोवायकी दिवंक लौकीक भावपण वावुरता तोजवितेन वावुरता हें लौकीक आपोवणे. भाव भयणो, हे आपोवणे हाचे मूड आमकां खंय दिश्टी पडटा. भाव भयणे, हे आपोवणे पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या आल्ताराची जावन आसा हें मूड. पवित्रित्वी जेन्ना ह्या आल्ताराची जिवी जाता आनी ह्या आल्ताराची जिवी जावन एक लौकीक भाव भयण जेन्ना मिसान वांटो घेता, देवाचे कृपेन भरता, जेजूच्या उतराक खालती रावता आनी पवित्र आत्म्याच्या बोडान नव्यान आपल्या परतून घरा वचून आपल्या समाजान वावराक वचून हे देवाचें उतर परगोडटा आनी देवाच्या उतराची अस्मिताय आपल्या जिवितान रिगून वावरांतल्यान आपले गोवायकींतल्यान परगोटींतल्यान दाखोड करता. बाबडो, ही आमकां खंय मेळटा, खंय कोण आमकां सांगता. पवित्र सभेन जेन्ना वातिकान दुसरे विश्व सभेंत दिलोल्या दाखल्यांत ही आमकां दाखोड जाता. पयलो दाखलो म्हणल्यार खंयचो? ल्युमेन जेन्सूम. हे पवित्र सभेचे एक मुडाचें एक आपोवणे, एक पवित्र सभा कितें ही आमकां दाखोड करता. हे पवित्र सभेचें मिसांव कितें, हे पवित्र सभेचें आपोवणें कितें, हे लोकिकांक जागृतायेन आमकां दाखोड करता. द डॉगमॅटीक कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द चर्च ही आमकां कितें भाशेन इस्कुटावन सांगता एका लौकिकांनी एक पवित्र सभेन कशें जिवंक जाता. दुसरो आमकां दाखलो मेळटा आपोस्टोलिकम आक्तो जितातेम, द डिक्री ऑन द ले एपोस्टोलेट. बाबनो, एक लौकिकाचो कार्य कितें, एक लौकिकाचो वावर कितें, जावं पवित्र सभेन जावं समुदायान जावं फिरगोचेन जावं आपल्या कुटुंबान कशें जिवचें, ताचो वावर कितें, ताचो हेतू कितें, हे ह्या दाखल्यांत आमकां मेळटा. तिसरो आमकां दाखलो मेळटा तो म्हणल्यार क्रिस्ती फिदेली लायची. द एपोस्टोलीक एक्झॉर्टेशन ऑफ पोप जॉन पॉल II. जेन्ना जोआंव पावलून दुसऱ्यान क्रिस्ती फिदेली लायची, द लायफ एंड द वोकेशन ऑफ अ ले पर्सन, हातून आमकां दाखयता एका लौकिकाचें फुडारीपण. हे लौकीक आपोवणे आमच्या समाजान कशें आमी जिवचें, एक विस्तारीत मार्गदर्शन, लौकिकाच्या आपोवणेचे प्रतिश्ठाय आनी अस्मिताय, जबाबदारी लौकिकान कशी सजमूक येता, हे भावनो मुखेल गजाली ह्या दाखल्यांत आमकां मेळटात. इव्हेंजली नुन्सेंदी, आतांच्या आधुनीक काळार धरून प्रचार करपी, देवाचें उतर परगोडपी, दिसपटी आमच्या जिवितान आमचें गोवायकी कशी दिवची ह्या एका लौकिकाचें जिवीत बरे भशेन मांडावळीन जोआंव पावलून घातलेलीं आसा. आनी निमाणो आमकां मेळटा तो म्हळ्यार गावदेम एट स्पेस, द चर्च इन द मॉडर्न वर्ल्ड. ह्या दाखल्यान भाव भयणो, एका लौकिकान पवित्र सभेची मुल्यां आपणावून कशें आपल्या जिवितान दर आपलें जिवीत हो संस्कारचो आपल्या वावरांतल्यान जावं आर्थीक जावं वेवस्थायेंत मिसोड जावन वावराचें मोल ह्या दाखल्यान दाखोड करता. म्हणटच भाव भयणो, हे दाखले आमकां जायते शिकयतात लौकिकाचे आपोवणे कशें जावचें आनी कशें आमी जिवचें. वेळ मेळटा तेन्ना भाव भयणो, ह्या दाखल्याचो आमी वापर करुया. जावं आमचे फिरगोचेन जावं आमी यादनिका लागून पादवेरांतल्यान वचून ह्या दाखल्याच्यो वासपूस करुया आनी वाचूंक मेळटा जाल्यार जावं गुगल करून ह्या दाखल्याची सजमणी घेवन आमचें कार्य कितें तें आमी सोदूंक वावरुया. कित्याक तेन्नाच भाव भयणो, ह्या आमच्या लौकीक कार्याक एक रोंग येतलो, एक ओर्त येतलो आनी हे लौकीक आपोवणे जिवंक आमकां काळजीदारपण मेळटलें, एक फुडारीपण मेळटलें. भाव भयणो, हे लौकीक आपोवणे कोण झेले, कशें ते झेले. आदले कोरारांत तर भाव भयणो आमी नियाळले जाल्यार थोडेशे आमकां नामुणे मेळटात. हे तुमच्या मुखार दवरता. पयली सुवातेर नोवा.
देवाच्यो आज्ञा पाडूंक आनी ताचो वावर फुडें व्हरूंक संवसारान नोवान देवाची आज्ञा मानून घेतली आनी ताचे तारुमांतल्यान ताणें ताचें तारुणीक वावर फुडें व्हरूंक आपल्या आपोवण्यांक सादेपणांतल्यान नोवाक खालती रावलो. आब्राम आनी सारा देवान दिल्ल्यो आज्ञा पाडूंक राष्ट्राचो बापूय कसो ताणें कुटुंबीक जिविताचे आपोवणे संवसाराक दाखोड केलें. जुजे जाकोबाचो पूत ताणें राजकारण इजिप्तान कशें जिवचें, देवाक मानता तशें जिवचें, आपल्यो जबाबदाऱ्यो समाजीक वावर कसो करचो, दुसऱ्यांक कशें मिसोड करचें, दुसऱ्यांक फुडारीपण कशें दिवचें, दुसऱ्यांक कशें मानून घेवचें, जुजेन एक लौकीक कसो ताणें आपोवणे तो जियेलो. रूथ एक बरी सून कशी आपली सासमायक नोमीक आपले कुटुंबीक जिवितान विस्वाशीपणाची आनी भावार्थाची नामोणी जाली आनी आपले लौकीक आपोवणे जबाबदारेन ह्या घरांत ती जियेली. एस्तेर एक काळजीदार वस्तरी इस्रायलाची पोरजेक एक तारण दिवंक तिणें आपल्या आयल्या जिवितांक आव्हानांक त्यागांक फुडो करूंक समाजीक कार्य तिणें लौकीक आपोवण्यांतल्यान फुडें व्हेलें. आनी निमाणें आमकां मेळटा नेहमाय आनी फुडारीपण घेवन समाज सेवकाचें जिवीत एक लौकीक आपोवणें फुडें व्हरूंक ताणें येतल्या आव्हानाक भाव भयणो फुडो केलो आनी देवाचें रास समाजाक ताणें परगटलें. भाव भयणो अशेंच आमकां नव्या कोरांत जायते आमकां फुडारी मेळटात, आमकां नामोणे मेळटात. जुजे देवान विचून काडलेलो आपल्या पुताचो बापूय जावंक, मारयेचो पोती जावंक, तांकां सांबाळ करूंक, तांची राखण करूंक आपली न्हूय जावन पासून जुजेन आपले आपोवणे देवाक मानता ते भाशेन देवाची आज्ञा पोरबणी तो जियेलो. सेवेन ल्हानविकायेन देव भोगतीन तो जियेलो आनी आपली जबाबदाऱ्यो मरोपर्यंत ताणें पाळल्यो. बेतलेमाचे गवडी आमी म्हणटा शेपर्ड्स ऑफ बेतलेहेम कितें ताणें केलें? बाबनो सादे मनीस आपले आपोवणे दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक सादेपणांतल्यान ह्या जल्माक आयिल्ल्या जेजूक देवाच्या पुताक तांणी दुसऱ्यांक परगटलो. आपल्या वावरांतल्यान जांकां तो जे भेटताले तांकां तांणी सांगलें देव जल्मला. हे लौकीक आपोवणे आपले सादे जिवितांत भाव भयणो ते जियेले. लिडिया क्रिस्ती मिसावाचे वावराक आदार सहकार दिवचे ही आपोवणे ही ओस्तोरी जियेली. आपल्याला आसलो ताणो गोणो व्हरून ह्या वावराक तेणी दिलो. आपले लौकीक आपोवणे तिणें केरी भाशेन दुसऱ्याच्या आदाराक सेवेक पवित्र सभेच्या सेवेक तिणें घातलो. भाव भयणो हे ओस्तरेन आपल्याला आशिल्ले सगळे ताणो गोटो हे देवाच्या वावराक हे पवित्र सभेक फुडें व्हेलो. प्रिसिला आनी आकिला तांणी पावलोक आनी आपोलोक आदार सहकार दिलो. ह्या एका जोडयान केरी भाशेन आपली कृपा दिवन आपले बोड दिवन सगळो आदार सहकार दिवंक हे आपली लौकीक आपोवणे ती जिवंक वावुरली. कॉर्नेलियस हो एक मिलिटरी ऑफिसर ताणें आपले आपोवणे क्रिस्ती जिवीत ह्या वावरांतल्यान ताणें व्हेलें. शिस्तीन दुसऱ्यांक तो शिकोवंक लागलो आनी ह्या जिवन जेजूक तो दुसऱ्यांक परगटूंक लागलो. जाकियोस भाव भयणो पातकी मनीस लोकांनी ताका भायर आयिल्लो पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें दुसऱ्याचें चिंतलें, जें फटयलें ताणें आतां दोबरादान हें आपलें लौकीक आपोवणे दुसऱ्यांक गरीबाचेर फटयलें तांकां दिवन ताणें देवाच्यो आज्ञा पाळल्यो. जेजूक तो एके भाशेन विस्वाशी रावलो. आनी निमाणें भाव भयणो सिरेनकाल सिमांव जाणें साद्या जिवितांतल्यान आपले लौकीक आपोवणे
ह्या देवाच्या वावराक ताणें घातलें, ह्या जेजूच्या कुर्साक ताणें खान दिलो. हो वावर ताणें केलो कश्टवतल्यांक आदार दिवपाचें. हे लौकीक आपोवणें तो जिवंक वावुरलो. भाव खरेंच आदल्या नव्या करारांत असले आमकां नामुणे मेळटात. हे आमचे लौकीक आपोवणें जे आमकां दाखले पवित्र सभेचे दाखयतात, जे आमकां पवित्र सभेची शिकवण आमकां दाखोड करता. आनी निमाणी आमकां आमचे भाग्योन आतांच्या काळार तांणी लौकीक जिवीत बाबडनो आपोवणें कशें तें जियेलें, हें देवाक मानता तसलें जिवीत विस्वासीपणान कशें तें जिवंक वावुरलें. पयली सुवातेर आमकां मेळटा सेंट थॉमस मोर, जो कितें भाशेन एक आदवोगाद, एक लॉयर कसो विस्वासीपणान स्वताक तो उबो रावलो. दुसऱ्याक आपल्या फोटोंक ताणें दिवंक ना. आपलें जिवीत स्वतांतल्यान हें आपलें लौकीक आपोवणें देवाक मानता ते भाशेन जिवंक तो वावुरलो. आमकां मेळटा लुईस आनी झेलिया ही एक जोडी. बाबनो धर्मवत मनीस आपल्या जिवितान जायते कोस्ट तांणी काडले. तांची पयलीं भुरगीं सोंपलीं. उपरांत देवान ताका आनीक 5 चलयो तांकां दिल्यो, चेडवां दिलीं. ह्या 5 चेडवांक तांणी देवाक भेटयलीं. आपलें जिवीत सादेपणांतल्यान धर्म जिवितांतल्यान बाबनो हें लौकीक आपोवणें देवाच्या मिसावांक तांणी लायलें आनी आपल्या 5 भुरग्यांक देवाक भेटयलीं. आनी तांतलें एक भुरगें भाग्योन जावंक पावलें सेंट ट्रेजा ऑफ चायल्ड जिजस. बाबून हे जोडयेन भाग्योन न्हय ती, पूण सादेपणांतल्यान ताणें आपलें लौकीक आपोवण्यांक वेंग मारली, त्यागांक वेंग मारली. बाबून आमकां इजिदोर द फार्मर हो एक शेतकार इजिदोर भाग्योंत आमकां मेळटा. ताणें आपल्या शेताच्या वावरांतल्यान ताणें दुसऱ्या सवे हो वावर पुरगटलो. सगळे सवे तो एकचारान वावुरलो. ल्हान ल्हान वस्तूंनी ताणें देवाच्या राजाची बियां दुसऱ्यांक पुरगटली. सेंट मारिया गोरेटी हे 13 वर्साचे भुरगें, लौकीक भुरगें, आपल्या जिवितान दिसपट्टी मिसाच्या बलिदानान खालते रावलें. विस्वासीपणान तें म्हणूंक लागलें हांव जेजू लागीं लोक जाला. आनी जेन्ना ताच्या जिवितान एके भाशेन त्याग आयले, कोस्ट आयले, ताणें सांडूंक ना. बोगसोण्यांतल्यान बाबनो तें आपोवण्यांक आपूण साक्षी विस्वासी रावले. मोरोपर्यान आपोवण्यांतल्यान साक्षी दिली, देवाचो मोग परगटलो. आमकां मेळटात आतां हालींच केल्ले भाग्योन पियर जॉर्जो आनी कार्लोस आकोतीस. आपल्या जिविताचे कोस्ट त्यागांतल्यान, आपल्या पिडेंतल्यान बाबनो लौकीक तरणाट्यांक एक नामुणो ते जाले. आपल्या कोश्टांतल्यान मिसाचें बलिदान, संपर्क साधनांतल्यान, मागण्यांतल्यान तरणाट्याचें जिवीत तांणी देवाक भेटयलें. अदीक तरणाट्यांक जेजूचे हाडूंक, आपलें कार्य देवाचें कितें तें सजमून घेवंक ही लौकीक बावडनो ताणें आपलें हें लौकीक आपोवणें जियेलें देखून तांचें जिवीत देवाक मानवलें. बाबनो आयज असलें जिविताक वेंग मारूंक, आयज लौकीक आपोवणें जिवंक आयज जेजू आमचे लागीं मागता. जें आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जे भाशेन लाजार आनी ते ग्रेस मनशा मदें, ह्या ग्रेस मनशान आपलें जिवीत एक सादेपणांतलें जिवंक जातालें, पूण ताणें तें जिवीत नाकारलें. आनी उपरांत ताणें आपलें जिवीत तें हेमकोणान पावयलें. बाबा आयज एक लौकीक आपोवणें जिवंक सादेपणांतल्यान, ह्या इगोर्जेच्या वणटीन न्हय पूण इगोर्जेच्या भायर, देव मंदिराच्या भायर दरेकल्यान हें आमचें लौकीक आपोवणें जिवंक जाता. आनी आयज हेंच जिवंक जेजू आमकां उलो मारता, सायबीण माय आमकां उलो मारता. ह्या सगळ्या भाग्यवंतांक फुडें घालून आयज हें देणें मागुया. हें आमचें जिवीत रुंगीत करूंक वावुरया बाबनो. वेता थंय खंयचेय तें स्वातंत्र्य आसूं, खंय म्हाका रोयलेलें आसूं, वेर एवर आय एम प्लांटेड, लेट अस ब्लूम विथ दॅट कलर्स ऑफ लायफ. ह्या रंगीत जिविताचें बरेपण आयज दुसऱ्यांक दिवंक आमी आयज हे मिसान मागुया. जावं तरणाटी कशीं, जावं भुरगीं कशीं, जावं वाडलोलीं लोक जालोलीं, जावं म्हातारी कशीं, जावं दोतोर, जावं नर्सीस, जावं आदवोगाद कशे, जावं इंजिनियर्स कशे, जावं ड्रायव्हर्स, बिझनेसमॅन कशे, धंदेकार कशे, आमी कसल्याय धंद्यान वावरान आसूं बाबडनो, हें आमचें लौकीक आपोवणें थीरपणान जिवंक वावरुया. देवाक मानता तशें वावरुया. आयज जरी यादनीक संस्कारा वरवीं आमचें जिवीत पवित्र करता जाल्यार आमी ह्या संवसारान ह्याच संवसाराची पदवी घेवन आयज संवसार पवित्र करूंक आमी वावरुया. जावं आमचे
आमचे संपर्क साधना वरवीं जावं आमच्या राजकीय मोडार जावं समाजीक मोडार जावं म्हज्या वावराच्या मोडार साक्षी दिवन गवायकी दिवन म्हज्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान म्हज्या वावरांतल्यान हे लौकीक आपण जिवंक आमी वावरुया. हें केलें जाल्यार बाब न्हू एका दिसाक लाजारा भाशेन आमी त्या सर्गीच्या राज्यान पावतले. एका दिसाक खंय भाग्यवंत इनास भाग्यवंत गोंजाकाक विचारलें हूंय ल्हान भुरगो कसो हूंय तो एका मैदानार फुटबॉल खेळटालो तेन्ना हूंय ताका एका पाद्रीन विचारलें गोंजाक ह्या वेळार तूं खेळटा आसतना जर मरणाचो देवदूत आयल्यान सांगलें तूं आतां मरतलोय नाव यू आर गोईंग टू डाय वॉट यू गोईंग टू डू कितें तूं करतलोय. तो रावतालो हूंय पाद्री हो भुरगो म्हणटलो फादर हांव वेतलो प्रेयर रुमान हांव जेजू लाय मागतलो सायबा म्हाका मरण दिवं नाका वो हांव वचून ब्लेसड सॅक्रमेंटान टायम स्पेंड करतलो. पूण त्या भुरग्यान सांगलें बाब न्हू फादर ह्या वेळार तर तें देवदूत आयलो जाल्यार हांव खेळत रावतलो कित्याक हो म्हजो वेळ खेळपाचो. बाब न्हू हें आमचें आपोवणें वेर एवर वी मे बी वेर एवर वी आर प्लांटेड त्या वेळार हांव जें कितें करतां तातूंतल्यान हांव म्हजें लौकीक आपोवणें जिवंक वावरतां. तर आयज ह्या लौकीक खात्याचो संचालक कसो बाब न्हू डायरेक्टर कसो ली एपोस्टोलेट सेंटराचो हांव सगळ्या लौकिकांक आयज बरें आवडटां. जाय तो बरो वावर तुमी करतात हो वावर मिनोतीन ओळखून घेवन आयज तुमकां हांव सलाम करतां सॅल्यूट करतां कित्याक ह्या तुमच्या वावरा वरवीं आमची आयज पवित्र सभा जिवाड आसा. हो पवित्र सभेचो वावर आयज जाय तो चालू आसा जो आदल्या क्रिस्तांवांनी पयल्या क्रिस्तांवांनी धर्म इतिहासान आमी वाचलां. दुसऱ्या आवेज वरान 40 40 हे वडेरीन कशी आदली क्रिस्तांवां जियेलीं ती आयज पर्यंत बाब न्हू तुमी जियेतात. देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं ह्याच वावराची तोखणाय करून हो वावर चालू करात. हो धर्म परगंटीचो वावर फुडें व्हरात. तुमच्या भुरग्यांक शिकयात तुमच्या कुटुंबान समुदायान मागण्यांतल्यान तीर करात आनी लौकीक आपोवण्याचो हो आयज आयतारूच न्हय पूण आख्खें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जिवंक तुमची कार जमना बापाक उबारात. हेंच मागणें जावंक कितें भाशेन तुमचें लौकीक आपोवणें रोंगीत जावंक देवाची कृपण बोललेलें जावंक आयचे मिसान आमी मागता. बाबून आमी देवाच्या उतराची नियाळ केला आमचो भावार्थ आमी कितें भाशेन सजमून घेतला तो भावार्थ त्या वेळार आमी सगळीं बाराबर उच्चारुया. सत मानता देवाक सर पवेदार बापा स्वर्गांतल्यान पृथ्वीच्या रोजसराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभवलो आंकवार मारितायन जल्मलो पोंस प्रातकाल ताणें कोस सोंसलें ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर पवित्र देव बाबाच्या उजव्यान बसलाय तुवें तें जुयेन मेल्यांची मोनसबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. सगळी आमची मागणी आमची काळजां आमच्या ओत्रेक बापाक उबारून हे भेटोवणेंत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रुसार आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो तुका भेटयता. प्रिथमेन दिला आनी मनशाच्या वावरांत केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रुसार आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाकाचो सोरो तुका भेटयता. दाग बालीन दिला आनी मनशाच्या वावरांत केला तो आमकां आत्मीक पियेवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या पुरबायच्या भोणी भावने म्हजें तुमचें बलिदान सर पवित्र देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फॉरबायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे.
तुझे सेवेक आनी सोडवणचे पवित्र रीत समोर उबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र करताय आनी आमचे देव आपोवणे आमचे लौकीक आपोवणे जिवंक आमकां तुजे कृपेन तुजे आज्ञा तूं आमकां फाव करताय. हेंच आपोवणे तुज्या आल्तराचेर घालून तुज्या पांयशी घालून जावं कुटुंबांत जावं समुदायान जावं वावराचे स्वातेर जावं समाजान तें जिवंक आमकां पवित्र कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय वश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर परबेदारांनी सासणाच्या देवा पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजे इश्टागोत सोडून पयस गेलीं तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें ताका परतून तुजे वेगीन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापाक सोपून एक तशी ती सगळीं सोपून एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेंत तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनसवार कर्तुत्वांनी तुजी जाणबाय वाखणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजा जावंक आपयताय. तूं तांकां तुजी क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवरुताच्या दर सोलबारां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्लाच्या वैभवान उंचसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय उंचसर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले हेच कोशेन कोस मरून सोसूंक वेचे यादी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. ओह तुमी सोमेज घेयात आनी कायात ही मोजे कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी ही सोमेज घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची ही कांस नवे आनी सासणी कोराराचे हे रोगोत पातकाचे हे बोगसणे मिरच्या तुमचे हे पासत आनी सोमेज मनशां पासत तेव्हा रोहुतोले हे म्हज्या उगडासा कोरा. Bawartaco good porgotuya Jesu melo Jesu jivon sala Jesu nowian येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडास करता. जिविताचो उण आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सुमेज सांग पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उडास कर. लियो आमच्या बागून बापा फिलिप नेरे आमची गोवळी बापा सिम्या आमच्या आदारी बिस्माक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्यांची बापा ही आमच्या लौकीक भाव भयणीची काकलूत कर. हे तांच्या आपोवणेंत आनी जिवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान बोर. स्वताक तांणी गोंयाक दिवंक आनी गोंयाकितल्यान परगोटींतल्यान हें आपोवणें तुका मानता तशें जिवंक तांच्यान तुजो आत्मो जिवाड कर. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात
आपलो लग्नाचो दीस पाळटात आनी लोक जाल्यार सायबा तांचेर जो आशिर्वाद घाल. आमच्या आयज कुटुंबां तुज्या पवित्रतायेन भर. जी पिडीत आसात कोसतात तांचे सायबा तुजो आशिर्वाद घाल, तांकां तुजी पेकोणी दी. आपलें जिवीत हे लौकीक आपणे तरेकवार आपल्या वावरांत जियेतात तांचे सायबाचो आशिर्वाद घाल. ह्या लौकीक आपोण्यांक तांणी तीर रावंक जावं कुटुंबान जावं समुदायान जावं पवित्र सभेन जावं वावराचे स्वातेर जावं जायतीं खातीं आसात, संस्था आसात सायबा, तरेकवार आपले जोम्यांनी आपलो वावर करतात, हे लौकीक आपोणे जियेतात तांचे सायबाचो आशिर्वाद घाल. अंकवार मारी देवाची माय सांगती बायगो जुजेचो मोगाचो पोती बायगो धर्म आनी सर्व काडीत तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाप्पा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. बाबनो, हे आमचे लौकीक आपण जिवंक सोंपें न्हय. जायते बागून तांणी आपले त्याग केल्यात, आपलें जिवीत जेजू खातीर भेटयलां. जिवितान येतल्या कश्टांक फुडो करूंक आयज जेजू म्हणटा हांव तुमच्या सांगात आसा. आय एम गोइंग टू एनॉयट यू, आय एम गोइंग टू ब्लेस यू. हांव तुमकां मागतां, हांव तुमकां पवित्रतायेन भरतां, म्हजी कृपा तुमकां दितां, हांव तुमच्या सांगात आसा. होच विस्वास भावार्थ घेवन हे वेळार त्याच बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बोर भाशेन वतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुलीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकाचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल. तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमेध शांती सरांकाल तुमचेय सोबे आसूं, तुमचेय सोबी आसूं. कुशालकायेन हास्य दोणान आमी एकामेकाक जेजू शांती वाटुया. शांत आसूं, शांत आसूं, शांत आसूं. देवाची संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. असो जेजू जाणें आमकां दरेकल्याक विचून काडल्यान, आपल्या पवित्र रोगतान आमकां मागल्यांत, आमकां ताणें आपयल्यांत आपलो कुरीस उबारून आपलो पाटलाव करूंक. खंयसरूय आमी आसूं, खंयसरूय आमी जिवूं, जेजू आयज आमचे सांगात आसा. हे आमचें आपोवणें आनी अदी करून लौकीक आपोवणें जिवंक आयज जेजू आमकां कृपेन भरता, आपल्या आत्म्यान भरता. ह्या जेजू घेवंक आयलीं ती सगळीं आमी आयज सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका आयज भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तू म्हूण हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी
हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोडशिल्लो कोड सोरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीच्या सोर वायटांक हो क्रिस्मसात भोव गुणादीक ओकत जावन जशें रितीन जेजूच्या मरण समोरोबून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गात ताच्या वैभवांतूय आमकां सगळ्यांक एका दिसा वांटो मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आनी सोर परवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र म्हणून तुमचेर आनी तुमच्या लौकीक आपोवण्याच्या देवान आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्याच क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझी कोशी जाल्या तुझो कुरी सुमा सोये मोजे पाया आपणाच्या जिवाचो सोमुनिस्मो कोरता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सास्तक होगडायता आपणाच्या जिवाचो जो मनीस कोरता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सास्तक होगडायता